नावेली मतदारसंघाचो भाजपा आमदार उल्हास तुयेकाराचे भोवतणी कार्यकर्त्यांची नाराजी म्हणून सुत्रां सांगतात। आडकून पडपी कामां तशेंच नावेलीत पक्षाचे संघटनात्मक पदांचेर कांय जाणांची जाल्ली निवड कार्यकर्त्यांच्या नाराजीक कारणीभूत थारल्या म्हणून कळटा। हाचेर विचारल्यार आमदार तुयेकार म्हणटा आपूण सगळ्यांची नाराजी पयस करतलो। तुमचो एक ग्रुप आशिल्लो उल्हास भाई म्हणून वावरताले, सगळे जाताले। आता थोडे दीस जाले तुमच्या एक सायडीन आसता ते 3-4 लोकां खातीर खंय ते नाराज आसा असो खूप उलोवप जाता, आयकूं येता। कशें तुमी डील करतले आता? म्हाका दिसना की आमी हांव जो सरपंच आसलेलो, जिल्हा पंचायत जालो, मागीर आमदार जालो, पूण हांवें अजून पासून म्हाजे जे आमदार जालो म्हणून कितें हांव चेंज जावन हांव तसोच हांव कार्यकर्ता जसो वावरता आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन आमी काम करता। नावेली मतदारसंघात जो इतिहास जाला तो इतिहास करपाक आमच्या कार्यकर्त्यांनीच सगळ्यांनी मदत केल्ली, कारण प्रत्येकाचे मेहनतीन ह्या नावेलीन आमी कमळ फुलयल्ले। आणि समाजाचे कोण तरी नाराजगी आसा तांचे प्रत्यक्ष भेटून तांचो कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो। नाराजी आसा तो एक कार्यकर्ते ना, ते तुमचे लागीं जे खंदे समर्थक आशिल्ले तेच नाराज आसा म्हणून आयकलां हांवें। पर्सनल तेंचे कितें तरी आसतलें, तेंच्यांनी आमच्या नदरे मुखार हाडून दिवपाक जाय। आमी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी होच कार्यकर्तो तोच कार्यकर्तो आमी सगळ्यांक घेवन वयता आनी गेली 25 वर्सां ह्या मतदारसंघात आमी 10 कार्यकर्त्याचे आमी सुरू केलेले काम त्यात आमचे कितलेशे कार्यकर्ते आले। भाजपान आमी कार्यकर्त्यांक म्हत्व दिता, जरी हांव आमदार जालो तरी हांवूय सुद्दां एक कार्यकर्तोच आणि आमी कार्यकर्त्यांक केन्नाच आमच्या आमी दुखोवपाक शकना। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।